दीस आयतार ऑक्टोबराची 20 तारीख 2024. पयलें वाचप इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 53 वाक्य 10 तावन 11 पर्यंत. कश्टा दगदांनी ताका चिरडूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकांचें फारीकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपले संततीक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांब आवक ताका मेळटलें. ताचे उद्देशी सर्वेस्पराची खुशी सुफळ जातली. हे वळवळे सोंसले उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपले जाणवाये वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवंत म्हजो सेवक जायत्यांक नितीवंत करतलो. तांच्या अपराधांचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 33 4 तावन 5, 18 तावन 19, 20 आनी 22. श्लोक. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुवां विश्वासपणाची. न्यायनितीचो सर्वेस्पर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संवसार सगळो भरला. श्लोक. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयभक्ती आसल्यांचेर, आपल्या विश्वासी मोगाचेर परवस्तल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुकोळाच्या काळार तांचो जीव वाटायता. श्लोक. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. आमी सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. तोच आमचो आदार आनी आमचें ढाल. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. श्लोक. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशें आमचेर देवो तुजी दया. दुसरें वाचप हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें. अध्याय 4 वाक्य 14 तावन 16 पर्यंत. तर आमी उसरतांव तो भावार्थ थीर सांबाळया, कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक, सर्गार गेला तो जेजू, देवाचो पूत. आनी तो कांय आमच्या अस्कतकाये विशीं कणवळाय ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्ही. आमचे बरींच सर्व संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगलो तसलो, तरी ताणें पातक केलें ना. तर गरज्याक आतांच्या वेळार आमकां दया आनी आधार मेळच्या खातीर आमी धैर्यान देवाचे कुरपेशी ह्या सणाक लागीं सरया. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. शुभवार्ता. सामार्का परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. अध्याय 10 वाक्य 35 तावन 45 पर्यंत. तवळ जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव जेजू सरशीं येवन म्हणाले, मेस्त्री, तुजे लागीं आमी मागचो एक उपकार आसा, तो तुवें आमकां करी जाय. हांवें तुमकां कितें करी जाय म्हूण तुमची अपेक्षा? विचारलें जेजून. तवळ ते म्हणाले, तूं तुजे महिमेन पावतस आमचे भितरले एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दावाक बसय जाय. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नेणात. हांव पियेतां ती काल्स तुमी पियोंक शकतात गी. सकता म्हणाले ते. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें, आनी हांवें घेवंक जाय ते स्नानी तुमी घेतल्यात खरें. पूण कोण म्हज्या उजव्याक कोण म्हज्या दाव्याक म्हणून ठरावचो तो अधिकार म्हाका ना. जांकां तें तयार केलां तांकां मेळटलें. बाकीचे 10 जण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुआंवचेर रागान पेटले.
पूण जेजून तांकां सोमेस्तांक सरशी आपोवन सांगलें. संवसारी अधिकारी म्हणून आसात ते लोकांचेर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे मदले व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अडसून धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जायनाये. तुमचे मदें जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावं दी, आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता तो सोमेस्तांचो गुलाम जावं दी. मनशा पुती हेरांनी आपणाची चाकरी करी जाय म्हणून येवंक ना, बगार आपणेच हेरांची चाकरी करी जाय म्हणून आनी सोमेस्तांचे सडवणे पासत आपणाचो जीव दी जाय म्हणून आयला. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां अधिकारा विशयान सांगता. आमी आमचे जिणेन केदींच अधिकाराक आशोवन जियोंक नजो, कित्याक अधिकार केदींच शाश्वत न्ही. आमी संवसारी अधिकाराक आशेवन जियोवचें सारकें न्ही. आमी देवाचो पाटलाव केल्यार तो आमकां सर्गराजाच्या अधिकारान भरता आनी तो आमकां शाश्वत आदार दिवंक राखून व्हरता. आमी केदींच लोकांचेर अधिकार चलोवन तांकां गुलाम करचे सारकें न्ही. तांकां आमी मान गौरव दिवन तांचो मोग करीचे.